देव आमचो भाव तूं मोचो भाव देव आमचो भाव तूं मोची भोय जेजू आमचो भाव आनी आमी ये जेजू ओसोगी आमी सोगली ये देवा उतोराय गोदाव तेन्ना आमी ये जेजू ओसोगी ताचे नांव प्रादिदाव तेन्ना आमी ये जेजू ओसोगी देव आमचो भाव तूं मोचो भाव देव आमचो भाव तूं मोची भोय जेजू आमचो भाव आनी आमी ये जेजू ओसोगी आमी सोगली Bauwinino, Deborahis Sumkadium. Devadin Vasuya, Devanam Gani Gitistilla, Boribashino di Sarum, Aichemisan Adarmavia. A Misachi Sanzanasa, Maria Francisco Viegas, the Jordan I mean, Potato, Jefferson Mactosana, Ais Magum Laela, birthday, Margarida Viegas, and Elias Silvero. त्या बैरांनी कोण कोण बद्ध मनयता काजार दीस मनयता मागे जपस खेरीत पर्यंत दुयेंती पसर मागची एकामेका पासून मागून बरे भशेन हे मिसान म्हणटा घेवया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं आयज वाचपांनी देव आमकां सांगता हांव तुमकां पयशियलो न्हू आय एम नॉट ए गॉड हू इज फार एवे हांव तुमकां लागशिलो तुमचो बापूय तुमचो भाव तुमकां लागशिलो सुखान दुखान वांटो घेवपी ते पासो सगळे तुमी कश्ट करतात त्रास भोगतात म्हजीशी याद हांव तुमकां समाधान करतलो हो देव आमचो हांव तुमकां समाधान करतलो इश्टानो हे देवाचेर सदां विस्वास धरून आमी जिवंक आमकां एकल्याक शिकय म्हूण आयचे मिसान मागया मागणें देवाक मानूंक पातके म्हणून उडकून सगळे गुन्यांवाचे देवा लागीं एकमेका लागीं बोगसोणे मागया दूख धरून म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां तुज्या विचारून सांगता मनांची मनान विचारून वायट बरें सोडून हांवें जायती पातकां केलीं हो म्हजो ते विस्वास भगवान सदां कुवार मरे सगळे देवतान भोगता आनी तुमकां बाब म्हणजे कशें आमचे विनोद करात म्हणून प्रार्थना मागून सरपोत बिदाद दिव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगळ्यांक ससणेच्या जिविताक पावूं आमेन देवा आमच्या सर्गीच्या बापा वाट चुकतल्यांक तुजे स्वताचो उजवाड दाखयताय जिविताच्या रस्त्यार परतून तांकां हाडटाय आमचे जिणेचे चालीन खरेंच ती बाबार्थाचेर आड येता तें आमी पयस करूंक आनी बाबार्थ आमकां कोत्ता आनी करूंक शिकयता तें आमी आमच्या मनान धरूंक कृपा तुजी आमकां दी हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससण्याच्या ससनान आमेन बसून देवाचें उत्तर आयकुया
सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी चिलकुटांतल्यान सर्वेस्पराचो ताळो आयकून मोजेसान देवाक म्हटलें, इस्रायलाच्या पुतादुवांक अशें वचून सांगता, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशीं धाडला. पूण ताचें नांव कितें गाय म्हूण ती म्हाका म्हजे कडेन विचार केल्यार हांव तांकां कितें म्हूण सांगू? आनी देवान मोजेसाक म्हणलें, जो आसा तो हांव. त्या भायर आनिकूय ताणें म्हटलें, इस्रायलाच्या पुतादुवांक तुवें अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशीं धाडला. आनी देवान मोजेसाक आनिकूय सांगलें, तुवें इस्रायलाच्या पुतादुवांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, अब्रामाचो देव, इसाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव, हाणें म्हाका तुमचेशीं धाडला. सदां सर्वदा हें म्हजें नांव. ह्याच नांवान पिणकेचे पिणकां म्हाका उलो मारतल्यो. वच आनी इस्रायलाच्या जाणट्यांक एकठांय कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, अब्रामाचो, इसाकाचो आनी जाकोबाचो देव म्हाका दिश्टी पडला आनी ताणें म्हाका सांगलां, हांवें तुमकां भेट केल्ली आनी इजिप्तकारांक तुमकां कोश्टायता तें हांवें पळयलें. आनी तुमकां इजिप्ताच्या दुमाल्यांतली भायर काडूंक हांवें येवजिलां. तें हांवें पळयलां आनी तुमकां आमोरितांच्या, पेरिसितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुसितांच्या देसान मोव आनी दूद व्हांवता त्या देसान तुमकां व्हरूंक हांवें थारायलां. ती तुमचो तालो आयकतली आनी तूं इस्रायलाच्या जाणट्यांक घेवन इजिप्ताच्या राजाशी वेतलोय आनी ताका अशें सांगतलोय, सर्वेस्पोर हिब्रुवांचो देव आमकां परगट जाला. 3 दिसांची वाट चलून ओरोण्यांत सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक येवन भेटोवंक म्हाका रोजा दी. पूण हांव जाणा, इजिप्ताचो राजा एका बोलिश्ट बावल्यान ताका बोल केल्या बगर तुमकां वचूंक दिवचो ना. पूण हांव म्हजो हात उबारतलो आनी ताच्या दोळ्या मुखार सगळे तरेचीं अजापां करून इजिप्ताक दुखयतलो. त्या उपरांत तो तुमकां वचूंक दितलो. देवाचें उतरे. देवाचें उडोवकार. आमचो जबाब, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. परतून म्हणया, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणात ताचें नांव परगट करात. पोरसां मदें ताचीं कर्तुवां गाजोयात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो ताच्या तोंडांतल्यान निवेदांचो उगडास धरात. जबाब, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. 1000 पिणकां दिल्ल्या उतरांचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कबलात केली, इसाकाक सोपूत घेवन भास दिली तीच ती. जबाब, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. आपली पोरसां ताणें खूब वाडयली. तांकां जुल्म करतल्या परस बोलीश तांकां केली. इजिप्तकारांची काळजां दारून करून ताणें आपल्या पोरजेचो दुयेंस दोरिसो केलो आनी आपल्या सेवकांचेर आडकां नाडकां मांडिनाशीं केलीं. जबाब, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताणें आपल्या चाकराक मोजेसाक धाडलो आनी आपणें विंचून काडलोल्या आरोनाक. थंय तांणी तांची ओचोऱ्यां करून दाखयलीं. काम देसान तांची विस्मितां परजो लायली. जबाब,
सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार. कोश्टवतल्यानो तुमी, बार वाटायतल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सोगली, हांव एकलोच सोगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मतेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून म्हळें, सगले तुमी कोश्ट करतात आनी अजेच्या बाराकाला आसात ते म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें झूंज म्हजेर घेयात आनी म्हज्या लागीं शिका, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काड जाचो. तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें झूंज जावन आसा सोंपें आनी ओडू म्हजें अजें. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणली तुका क्रिस्ता. बसा सिळा. भाव भयणीनो, इस्कॉल आमी चिंता आसतना आमकां एक सब्जेक्ट आहा हिस्ट्री म्हणून. जायते सब्जेक्ट तातूंत एक हिस्ट्री. हिस्ट्री आमकां सांगता एन्शियंट हिस्ट्री, मागीर मॉडर्न हिस्ट्री आनी आतांची हिस्ट्री. एन्शियंट हिस्ट्री आमी चिंता आसतना आमकां जायते देश साबार वस्तूंक फामाद मेळटा. इजिप्त आमकां मेळटा, Assyria, Babylonia आमकां मेळटा, फेमस फॉर देर कल्चर. तांचें जिवीत जिवप, तांचे जेवणाच्यो बसयो, तांचे घरांतल्यो वस्तू, तांचें न्हेसप बेस्ट आसता त्या तेंपार. म्हणटच कल्चराक इजिप्त, असिरिया ते फामाद. उपरांत आमकां ग्रीस म्हणून एक गांव मेळटा. ग्रीस जानवायेक फामाद. व्हडले व्हडले जाणां एन्शंट ग्रीसाचे भायर सरले. मागीर आमकां रोम म्हणून मेळटा, धाकटुलो गांव पूण मिलिटरी जिनियस. व्हडले व्हडले मिलिटरी लिडर भायर सरले रोमाचे. आनी धाकटुल्या गांवांत रोम म्हणटा ताणें त्या तेंपार जायतो संवसाराचो वांटो दमायलो, चलयले, कित्याक हुशार मिलिटरी. इज्रायल म्हणून आमकां मेळटा, फेमस फॉर द रिलिजन. दुसरे खंयचे वस्तूक फामाद न्हू, धर्मांक फामाद. तांचो धर्म दिसोन आसलो देव, देव तांचो दिसना. इमाजिनी हातून तातूंत रावना, दिसोन आसलो देव, हे देवाक ते नमस्कार करताले. इश्टानो, हीच खबर आमी आमच्या धर्मान आयकत येयला. आनी आयज मोजसा वरवीं देव इज्रायल परजेक सांगता, हांव तुमचो देव, हांव तुमचो मोग कोत्ता, हांव तुमकां इजिप्तांतलो भायर काडूंक वेता. भियेनाका. भायर सरता आसतना जायते कडेन आडकोडी तुमकां आसतल्यो, पूण हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. भायर सरले उपरांत इजिप्तांतले अमके अमके गांव तुमकां मेळटले. ते तुमकां घोडेक आडायतले, झगडटले, पूण भियेनाकात. आल बी विथ यू. हांव तुमचो देव. म्हणटच हो देव दिसोन आसलेलो आदले सुमृतीन जुद्यांच्या सांगाता आसा, हें आमी आयकता. नवे सुमृतीन आमचो देव सारको लागशिलो. ते एक जाण जण पूण एकूच देव. पूण देवाक आनी आमकां घट रिलेशन्स आहा. देव बाप आमचो बापूय, देवपूत आमचो भाव,
देव पवित्र आत्मा आमकां करपा दिनार जिवीत चलयनार तांचे आनी आमच्या मदें खर इश्टागत आहा आनी आयज आमी आयकलां जेजू आमचो भाव आमकां सांगता सगलें तुमी हे संवसारांत त्रास कोश दूख काडटात भिया नाकात म्हजी याद म्हाका सांगात हांव तुमकां समाधान करतलो आमी हें उतर विसरता समाधान म्हणजे दूख काडटलो म्हणो ना दूख आमकां गरजेचें दूख आमकां फायद्याचें कश्ट आमकां फायद्याचें त्या पासून जेजू आमकां सांगता हांव तुमकां समाधान करतलो आय वील बी वीथ यू हांव तुमच्या सांगात आसतलो म्हणटोच म्हजेर विश्वास दवरात हांव तुमचो भाव देव बाप तुमचो बापूय तो बापूय देव बाबूय देव कसली भिरांत आमकां म्हणटा आमी क्रिस्तांवांनी केन्नाच भिवंक फावना कित्याक आमचो बापूय देव आमचो भाव जेजू तोय देव म्हणटो हो विश्वास आमकां आसूंक हे विश्वासान सदांच आमच्या सुखान दुखान त्रासान कश्टान आमी चलूंक शाण्यापणान आमकां बरोवन म्हूण आयच्या दिसान मागया बसूनच भेटोन हें गीत गावया गायन गावया निष्कळोंक निर्मल उडो C 27 पान 30 आनी 9 C 27 पेज 39 निष्कळोंक निर्मल उडो देवीचेर आमी गावता सासाच्या पवित्र बाबा तुका दोसो उरिता म्हजे भाव भयणीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सरपोत बिदाल देव बापाक मंत तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सगळे स्मोग मानून घेवन सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पोरजेची सभेची देणी दोळ्यान मानून घे आनी आमचे दिश्ट घाल हें आमचें पवित्र जाल्लें बलिदान आमच्या आनी आमच्या पोसणाक उपकार अशें कर आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूच्या नवीन सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सगळें आसूं आमचे काळ जावं बारया आमी ती सर्वेस्पराक वार्ता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया वयर मातशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवीदारान ससनेचे देवा सरकारान सरताय तुका आमी दिन बसूंक फोवो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या आसम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय ताजे उद्देशीन देवदूत सर्गींचो सगलो दरबार तुवें थोर महिमा वागंडात तांचे संगाते आमचे तडे मेळोवन आमी सगळीं इस्तुती तुजी गायता Sorgani sosa, volia tucia voi govan,
पास तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेनी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूब आनी रगत. आपले कुशेन खोश मारून सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खुशी. तेच बरें जेवण जातोच ताणें काल्ज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्ज, नव्यान ससनीक कराराचें हें रगत. पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्यात. तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत ते रावत वरें. हें म्हजें उगड आसा करार. भावार्थाचा घट परगटुया. सोम्या जेजू आमी वांगडा खाता आनी येतात इतले पियेतात. इतले बाबी तूं वैभवाचो आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जिरेचे मान नांचान पुनर्जिवंतपणांत आमी भक्तपण उगडास करता. नवो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्ज तुका समोर पिरांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जिरेची कोण रागो शेवतेल्या मसा मेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडू. पुनर्जिवनपणांचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगती तिच्या पती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपोत बेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनच्या ससना. आमेन. बापाक सर्गेच्या मोगान उलो मारुया. आमच्या जिविता पासत खरीतपणी क्रिस्तांवपणा पासत तुका दिन वाचुया. सदांच उतरांनी कोन्नांनी बरें क्रिस्तांव जिवीत आमी जिवंक एक एकल्या शाणेपणान बर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकवेल्यांक दोशी जावं तशें आमची पातकां रोस आनी आमकां धाडलें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्वैटांतली तूं आमकां निवार. दया करून हे जिवितान आमकां साय दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडरा जेजू क्रिस्ताचे हेण्याक बरोशान आमी अवतरेकता. तर आमकां उदारका खुतीन सर पातकांतली सुटोय. सराकनांतली तूं आमकां सगल्यांक वाटाय. कित्याक स्वर्गी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. समय जेजू क्रिस्ता, तुवेंचें धोरम दिता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. तुमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल. जे कशे परमणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
तुजो जियेताय नरजोड चलयताय ससण्याच्या ससनम Amen. सुम्याची शांती स्वरंगाव तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे असो. मोगान एकामेकाक शांती दिवया शांती तुमचे सोबे आसूं देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू करा देवाचो पूत आमच्या सुखान जावं दुखान सदांच देवाचेर आमी गोड विस्वास दवरून जीव अजिजो आमचे मागता ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हो जेजू कुशालकायेन ताणें आपल्या जेवणाक आमकां आपयल्या सगळे आमी सुभागी Somia, pierwsze to już się ma kafowana. To się nie to rano na Polakiem jutri. Chrystaci kurt. Amen. Chrystaci kurt. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावुया जिओनो जिओनो D22 पान 59 D22 पेज 59. प्रार्थुया सर्गीच्या बापा जुरीच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन जिवीत तुजें आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जुरीच्या नवीन Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे असो. सोरपोत बिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं आमेन. वचात देव तुमच्या सगळ्या रावता विश्वास ताची गोड धरून चलात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार शेवटाक आमी गायन गावुया व्हडत्या देवाक E14 पान 85 E14 पेज 85. जिव्या देवाका कांगा सगळ्या गार्थाक वासा जिव्या देवाका कांगा सगळ्या गार्थाक वासा व्हडत्या
जिव्या देवाक वाकांडा सगळ्या काळजांत वासा जिव्या देवाक वाकांडा सगळ्या काळजांत